आताचे भुरगे आपली फाटल्या पिळग्यांच्या परंपरेचो व्यवसाय फुडें व्हरपाक सोदिनात। त्या खातीर कुशळ मनीसबळ कमी जायत चल्ला अशी खंत मुख्यमंत्री पर्रीकारान उक्तायल्या। पणजे चालू आशिल्ल्या मनीस संसाधन परिशदेंत पर्रीकार उलयतालो। लोकांक आतां सरकारी बाबू जावंक सोदतात। सरकारी नोकरे खातीर जो तो मेळटा त्या राजकारण्याक कॉल लेटरां दिवन फावरान आपली कामां करून घेवंक सोदता म्हूण मुख्यमंत्री बरोच उलयलो। तिसऱ्या आशियाई खंड मनीस संसाधन आनी वेवस्थापन महासंघाच्या विभागीय मनीस संसाधन परिशदेचे आनी 32व्या राष्ट्रीय वेवस्थापन संस्थेच्या वर्सुकी परिशदेचे उक्तावण केल्या उपरांत पर्रीकार उलयतालो। Skills are becoming scarcer day by day. There was a time in ancient India, skills were passed on from father to son. In last 50 years, we had a system which developed into a son becoming a doctor or an engineer. We have communities here called charis. They are expert in engineering. Today, that father to son skill transfer does not take place. The set of skill which they had is slowly dying down because there is no one to take from father. The son does not consider the skill training as dignified enough. I think human resource needs to take this factor into consideration that in India we will have to induce the factor of dignity of labor much before you can really handle the resource. So you have to be careful about with whom you are dealing, what kind of people you are dealing, and whether those people can take your modern technique of management. Everyone wants to be a babu. We have this huge problem. I jokingly say that whenever government publishes some vacancies, the only person who really does business is Xerox wala. Because the fellow goes to a Xerox, the call letter, with call letter he goes to Xerox and straight away orders 100 copies. And then he goes on distributing them to various political leaders asking favor. ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर। सरकारान 50 वर्सां पुराय केल्ले सहकार सोसायटीं खातीर खासा येवजण केल्या। ह्या येवजणे खाला सोसायटीक 2 लाख रुपया दिवपाची तजवीज आसा। सहकार सोसायटींनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो सहकार निबंधक जगन्नाथ भिंगीन मारला। पेडणे तालुको सोसायटीच्या वर्सुकी दिसा घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो। पेडणे तालुका सोसायटीच्या वर्सुकी दिसा निमतान 50 शेतकऱ्यांचो भोवमान केलो। तशेंच पेडणे तालुक्यांतल्या स्कुलांत, हायर सेकंडरीत आनी कॉलेजींत बरे मार्क मेळून पास जाल्ल्या भुरग्यांचोय भोवमान केलो। सुवाळ्याक सभापती राजेंद्र आल्लेकार आनी पेडणेचो नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभू आशिल्ले। एक म्हणजे जो संस्था 50 वर्सां त्या संस्थेन कंप्लीट केल्या अशा संस्थांक 2 लाख दिवपाची एक आमची तजवीज आसा। म्हणजे 50व्या वर्स अशें धरून एक सरकारची एक स्कीम आसा। त्या शिवाय जे सोसायटीचे ज्यो सोसायटी आसा, दुधाच्यो सोसायटी आसा आनी जी दुधाच्यो सोसायटी 150 ते 200 लिटर अशें दितात तांकां एक प्रत्येक ग्रँट म्हणून दिवपाचें केलां। ताचे वयर आसा तांकां 1 लाख आनी 1.5 लाख अशे तरेची स्कीम आसा। ही स्कीम प्रत्येक सोसायटीने घेवची अशी म्हणजे तांचे कडेन आग्रहाची मागणी आसा। अनेकदा आपण या सहकाराच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतो। म्हणून मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे काही संस्थांच्या चर्चा सारख्या होत असतात, काही संस्थांच्या, काही सहकारी बँकांची नावं चर्चेत येत असतात। याचं कारणच आपण त्यातला सहकार विसरलेलो आहोत आणि त्या सहकाराच्या नावाने आपण स्वाहाकार करत आहोत की काय अशा पद्धतीची शंका मनात येते। हा स्वाहाकार जो आहे तो ज्या दिवशी आपण बाजूला ठेवू त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने सहकाराकडे आपण पुढे वाटचाल करू। या संस्थेचा मुख्य उद्देश शेतकरी सेवा सोसायटी, शेतीविषयक शेतकरी सभासाठी आणि शेतकरी ग्रामस्थांसाठी जास्तीत जास्त जे काही सरकारी योजना असतील, जे काही नवीन उपक्रम असतील ते मिळवून देणं हा मुख्य उद्देश। आणि त्या उद्देशाला अनुसरून शेती भागामध्ये, शेती उपक्रमामध्ये जे सभासद किंवा या तालुक्यातील ग्रामस्थ शेतीत काम करतात अशा शेतकऱ्यांना उत्तेजनार्थ म्हणून संस्थेतर्फे प्रोत्साहन द्यावं अशा तऱ्हेचा उपक्रम संस्थेने गेली 3-4 वर्ष सुरू केला। विनोद मेथर प्रुडंटा खातीर।
रानामंत्री एलिना साल्ढाणान गोंयांक खासा दर्जो मेळचो म्हूण भाशणबाजी करून लोकांक पिशें करचे परस मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवन आपली मागणी फुडें व्हरची अशें काँग्रेसीन मागलां. भाजपाचें सरकार ढवळीकारांच्या दाव्यांक बांदलां अशी टिका काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारान केल्या. मातांनी फाटोफाट एलिना साल्ढाणांक स्पेशल स्टेटसाचो जो इश्यू आसा हो फुडें करून खंय तरी तेका उलोवपाक धाडला असो आमी स्पश्टपणान हांगासर सरकाराचो सरकाराचेर आरोप करता मनोहर पर्रीकाराचेर खास करून आनी सांगपाक सोदता जर स्पेशल स्टेटसाचेर जर राजिनामो दिवपाचो आसा आमी आव्हान करता एलिनाक की तेणी आतांच राजिनामो दिवचो. काँग्रेस म्हणटा भाजपाचें सरकार ढवळीकाराच्या दाव्यांक बांदलां. अधिकाऱ्यांचेर सस्पेन्शन कर किंवा आनी कशा तरेन तांकां घरा धाड किंवा आनी कशा तरेन तेंची सतावणूक कर, विजिलन्सा मार्फत तेंचेर चवकशीचे आदेश दी. सरकार एका वाटेन म्हणटा आमी झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन म्हणून सरकार दितले, पूण अशा तरेन झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन चलतले काय सुदीन ढवळीकाराचेर मेहरबानी करपाक हे सरकार चलता हे खंय तरी स्पश्टीकरण आयज आवश्यकता. आनी पयलीं हांवें सांगलेल्या प्रमाणे आयजूय परत आरोप करता की मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आसा हे ढवळीकर बंधूंच्या दावणीक बांदलेलें आसा. दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.